म्हापशा मार्केटात फांतोडेर उजो लागलो। 5 दुकानां मेरेन उजो पातळ्ळो। 2 दुकानां सामकी काबार जाल्यांत। फांतोडेर सुमार 3 खंय उजो लागलो। 2 फायर ब्रिगेडींनी मेळून उजो पालयलो। फायर ब्रिगेडी वेळार पाविल्ल्यान उजो शेजारची 1-2 सोडल्यार बाकीच्या दुकानांनी तितलो पातळूंक पावलो ना। 5-6 लाखांचो फटको बसला म्हूण पसरकार सांगतात। The Mapsa fire control room received a running caller came here and at 4:55 and he said that some shops are on fire at the Mapsa market. Immediately the turnout was effected by the Mapsa crew. On the arrival at the call spot, we found that most of the tarpaulins were found hanging. साडेचार पाचच्या दरम्यान कळ्ळें आमकां। आमी एक जाल्यार सगळे कोबार कितेंच ना सगळे लुकसाण। त्या कोणच्या आमचो वर कांड्याकारासान पेटत मातसो येयला मरे मदीं कांय ना परतो ती सायडीन पेटला तो डायरेक्ट तो हांगासर येयला हांगासान येयला तो ती सायडीन मागीर डायरेक्ट थंय लागला मातसो उजो असो करून तो उजो लागला कसो लागला तो कांय सांगूंक शकना आमी। सगळे कितले शॉपांक लागला? सगळे 1 2 3 4 शॉपां आनी फाटल्यान एक त्याच्या 5 शॉपां। आमदार विजय आनी रोहना बरोबर काँग्रेसीनूय पणजे मांडवी न्हंयत येवपाक सोदपी फ्लॉटेलांचो विशय तापोवंक सुरू केला। मांडवीत फ्लॉटेल चालू करूंक सरकारान लायसन दिवचें न्हय म्हूण काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड मागता। वयल्यान जाता तितल्या बेगीन कासिनो मांडवींतल्यान हालोवचे म्हूण काँग्रेस मागता। दर्यादेग वाठारांतल्या बीजेपी आमदारांचे मतदारसंघांनीच शिंदळकी आनी ड्रग्स चड त्याच आमदारांनी असल्या धंद्याआड भायर सरचे म्हूण काँग्रेसीचो दुर्गादास कामत उलयला। मांडवी न्हंयत फ्लॉटेल चालू करूंक सरकारान लायसन्स दिवचें न्हय अशी मागणी काँग्रेस आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या। गोंयकार काबार जाता इथे काजिनोत बारीक लोकांक आनी हेर लोकांक खबर ना कितले गोंयकार वयता ते थिंगा। हांव चॅलेंज करता गव्हर्मेंटाक कापास्तान जाल्यार सांग न्ही कितले गोंयकार वयता ते आनी कितले फॅमिली काबार जाले कितले फॅमिली रस्त्यार पडले त्यो तांकां सांग न्ही। गेमिंग कमिशन म्हणटे आज पासून जायना एक आज पासून गेमिंग कमिशन म्हणटे जायना। नाव स्मोकिंग इज गोइंग ऑन इन द कॅजिनो। There is no rule in the casino. Anybody smokes anyway. Smoking म्हणटे सगळ्या ban आहा। Now other rules are there in this flood. I am not an expert. I believe that it is a menace. I believe that people of Goa are getting destroyed. Families are getting destroyed. I believe that we have to stop this menace, and I am firm on it. If required, I call upon even Rohan County in the assembly next time. Be straight and don't be with this government. We will fight this government and we will see that justice is given and interest of Goans is protected at large. ड्रग्स प्रकरणां घडटात त्या वाठारांत भाजपाचेच आमदार आसात। त्या सगळ्या आमदारांनी ड्रग्सां आनी शिंदळके आड झूज दिवचें अशी मागणी काँग्रेस म्हणयारो दुर्गादास कामतीन केल्या। दयानंद मांद्रेकर, पार्सेकर, आर्लेकर and Michael Lobo, all these are BJP MLAs who are ruling this coastal belt. And why they are silent? This is the time that they should come out and declare a war against the drugs and the prostitution, or else it would be confirmed that these people are getting the pocket money from this illegal business. If the silence is there, they should break it, or else what should we mean? आमी कितें चिंतपाक गरज आहा? सो एक तर पळयसात जाल्यार ज्या वेळार काँग्रेस सरकार आसल्यार हेच लोक बोळ घालताले। आज कित्याक ओगी आहा? आज the graph has gone drastically up in this drug and prostitution racket. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस आनी पणजेच्यान दिनेश करपे। घेवया एक विराम।